अवेअर ऑफ वॉट इज हॅपनिंग इन हीज मायंड. मना कितें चलता. खूब वेळा आमी जर सुसायडल एक अटेम्प्ट केल्ले मनशाक जर विचारत न्ही, ताका मागीर कळटा कितें की त्या वेळार आपल्याक एक अवेरनेस आयलें ना, जागृती आयली ना, आपूण कितें करता ताचें. तो मागीर रिपेंट जाता. बरोबर. तो म्हणटा मागीर अरे आपण अशें करपाचें न्ही. पूण त्या वेळार तो असो भारून वता की इतलो ताका जीव नाका जाल्लो आसता की मागीर कितें मुखार मेळटा तें ब्लायंड जाल्लो आसता तो. बरोबर. तर पूर्वाकच जर सुरवातीकच जर ती शिकता आसतनाच जर तांकां जशें आमी सिगरेट ओडनाक म्हणटात, जशें आमी सोरो घेवनाका म्हणटात, तशें जर आमी अरे बाबा खूब गरजेचो जीव, तो जीव वाचय. आनीक त्या वाचोवपा खातीर कितें आसता ताचे थोडे वेगळे संस्कार की बाबा पळय तुजें लिमिटेशन पळय. आज आत्महत्या जाता ताचें कारण कितें जाता की म्हज्या तांके परस चड कितें म्हाका जाय तें मेळना. मन घट्ट करूं जाय. कितें मेळटलें तुमकां खबर ना. आनी हाका लागून एक गुरू आसात जे पळय, आतां म्हणजे श्री रविशंकर सारके गुरू आसात, आनी तर ताणें एक जबाबदारी घेतली. ते शिकयतात की जिवनाक तुमी आयले म्हणटकच त्या जिवनाक तुमकां बरें कितें मेळपा परस वायट कितें मेळटलें, आनी वायट कितें मेळ्ळें जाल्यार तें टॅकल कशें करतले, आनी तें टॅकल करता आसतना अशें तुमचें सामर्थ्य कशें वाडयतले. सामर्थ्य जर मनशाचें वाडटलें जाल्यार बरे गोश्टींनी मांडना. बरोबर. भांगर जितली दोडायता तितलें तें घट जाता. तशें मनाचें जर सामर्थ्य वाडूंक जाय जाल्यार वेगळे तरेन पळोवंक जाय आमी की मनार तशें जेन्ना संकटाची फवारी येता, त्या संकटान तें मन धोडावलें वता, तितली तें मन घट जाता. बरोबर. हें जेन्ना भुरग्यांक रियलायज जातलें, हें केन्ना शिकोवंक जाय, हें स्कुलान शिकोवंक जाय. तर ही भारतीय आध्यात्मीक जी पळय बसका आसा ती जर घट जाली जर जायत न्ही, केन्नाच अशें जावना. केन्नाच म्हणजे खंयचेच स्क्रिप्चर्स जर वाचत जाल्यार कोणें जीव दिल्लो आमी आयकुना. म्हणजे बेसिकली तुमी सांगला ताचो अर्थ असो काडटा की तांकां एक मनाचो जो वेवस्थापन आसा, मायंड मॅनेजमेंट, तें तांच्या लक्षांत येवपाक जाय. म्हणजे पेरंट्सांनी सुद्दां हें आपल्या भुरग्यांक हळू ट्रेन करपाक जाय. प्रायोरिटीचेर. कारण आमकां सांगता पळय, आमी कितें आसा म्हणजे डानिका वील एग्री विथ एवरीबडी वील से नो युअर धीस कजन इज नाव इज इन मेडिसीन, धीस फेलो इज इन इंजिनियरींग, आय वॉन्ट यू ऑल्सो, म्हणजे तूं शिकपाक जावो अशें. सो वी आर पुटींग देम अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर एज अ टीचर ऑर एज अ पेरंट टू बी मोर स्पेसिफीक. बट दे ऑल्सो हॅव देअर ओन लिमिटेशन. कारण सगळीच झाडां व्हडा भशेन जातली अशें म्हणूंक शकना. थोडी ल्हान आसतली, थोडे लवाळे आसतले. प्रत्येकाची कॅपेसिटी वेगळी, प्रत्येकाची कॅपेसिटी बिल्डिंग वेगळी. आनी यू कॅनॉट म्हणजे ना हाका फुगोन ना, हाका बरो पॉझिटिव्ह थिंकींग करतलो, मोटिवेट करता, आनी यू कॅनॉट मेक अ ग्रास टर्न इन टू अ बीग ट्री. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड. पण प्रत्येकाचो उपयोग आसा, प्रत्येकाचें म्हत्व इन दीस फूल इकॉलॉजी. म्हणजे एज समवन हॅज रायटली सेड की आय एम गुड बिकॉज गॉड डजंट क्रिएट वेस्ट. सिंपल. म्हणजे ह्या पद्दतीन जर आमी गेले जाल्यार दॅट मिन्स हो कन्सेप्ट दीस इज द वे. किंवा तुमी जशें म्हटलें की मन करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे कारण. म्हणजे ह्या पद्दतीन जर तुम्ही डेव्हलप करत जाल्यार आय थिंक वी कॅन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स. यू कॅन लुक एट लायफ दोन पद्दतीन. एक कितें म्हजे कडेन हें ना तें ना. एक एनदर फॉरगेट दॅट ना तें म्हणजे ते पळय डिफिशियन्सी किंवा फील द एबंडन्स. सिंपल थिंग. आमच्या भारतीय अध्यात्म कितें म्हणटा, तुमकां जो पळय मानव जन्म मेळ्ळा हें सगळ्यांत मोठें कितें तरी मेळ्ळा. तुमकां जे सेन्सीस मेळात, द होल क्रिएशन, सूर्य आसा, चंद्र आसा, दोंगर आसा, दर्या आसा, उदक आसा, पावस आसा, फुलां आसा, फळां आसा, म्हणजे केदें कितलें तुमकां मेळ्ळा आनी कित्याक तुमी रडटात. करेक्ट. तर ही एक भावना सुरवातीकच जर कळयली भुरग्याच्या मनाक जाल्यार मागीर त्या भुरग्याक आज परिस्थिती कितें जाता भुरग्याची की भुरग्याक वाडयता आसतना अशें ताचें मनाचें सामर्थ्य वाडोवंक जाय. प्रत्येक बापायन आवयन बसून, टिचरांनी बसून एक गोश्ट दिवचे पयलीं जर फाल्यां समज जर भुरग्यान जर कितें मागलें जर जायत न्ही, आमी कितें करतात ताका त्या मागचे पयलीं दितात. करेक्ट. ताजे मनाक ही इज नॉट लॉंगिंग फॉर एनीथींग. करेक्ट. आनी इन दॅट बार्गेन मन वीक जाता. जेन्ना तो त्या वस्तूची वाट पळयना तेन्ना मन वीक जालें. मागीर दुसरी मागची पयलीं दिली, एक दीस ताका जर ती मेळ्ळिना कितें जालो फेलियर. आनी फेलियराचो कितें रॉंग रिएक्शन ऑफ फेलियर वीच ही रीड्स इन न्यूजपेपर. आज खरें म्हणल्यार कितें म्हाका दिसता एक गव्हर्मेंटान जशें आमी एक हेल्पलायन सुरू केल्या, तुका सांगता हेल्पलायन जेन्ना सुरू केन्ना केली, खाण प्रकरण जालें आनी खाण प्रकरणांतल्या एका मोठ्या मनशान आत्महत्या केली. भिले आमी, कित्याक खाण प्रकरण जालें, कितलेशे लोक थंय तांकां त्रास जातले. आनी जर येदो अधिकारी जर ही शिकवण घालून दिता लोकां मुखार जाल्यार फाल्यां लोकांचें कितें जातलें. करेक्ट. मिडिया ताका कॉपीकॅट सुसायड म्हणटा. मागीर मिडिया इवन तुका सांगता मिडिया पसून म्हाका म्हजी एक रिक्वेस्ट आसली मिडिया कडेन की तांणी पसून एक सकाळचे जर आमी पेपर उगडटा आसतना
तातूंतल्यान मन अपलिफ्ट जावचें. बरोबर. पेपराचेर जर तुमी डेड बॉडीज किंवा हँग केल्ले कोण खूब वेळा हांव तांकां बरयता, हांव तांकां फोन करून सांगता खंय तरी कोणें हँगींग केल्लें तुमी पेपराचेर फोडले पानार प्लीज दिव नाकात. करेक्ट. हय. कित्याक द पर्पज ऑफ ओपनिंग ए न्यूजपेपर इन द मॉर्निंग इज टू अपलिफ्ट युअर सेल्फ. करेक्ट. तर समाजाची एक जबाबदारी आसा आनी सामाजीक जबाबदारीच्यान आमी एक हेल्पलायन सुरू केली की समज जर एक मनशाक म्हणजे जागृती ताणें दवरली आनी ताका जर दिसलें की आज म्हज्या मनाक एक विचार आयला आनी हो कोणाच्या मनाक केन्ना विचार येवंक शकता, तर आमकां कॉन्टेक्ट करात आनी आमी तांकां गायड करता कितें गो टू ए सायकॅट्रिस्ट. बरोबर. बरोबर. तांकां कोणें सांगिल्लें नासता ऑर जस्ट खंय तरी देवळाक बस, खंय तरी गो तुजे मावशेगेर वच, तुगे मामागेर वच किंवा आमचे कडेन येवन बस, आमचो कोर्स कर. आमचो कोर्स आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणटा तातूंत मनाचें पूर्ण परिवर्तन करपाची ताकद आसा. श्वासाच्या माध्यमांतल्यान सुदर्शन क्रिया जेन्ना आमी करतात इट जस्ट ट्रान्सफॉर्म्स युअर स्टेट ऑफ मायंड, गिव्स ए डिफरंट डायरेक्शन टू युअर थॉट्स. विचाराची दिशा बदलता. बरोबर. बरोबर. कितलेशेच फाटले 10 वर्सां हांव कोर्स घेता आनी कितलेशे लोक टोटल बदललेले पळयला. बरोबर. डॉक्टर थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही खरोच एक सुंदर विचार म्हणलो. मास्टर डनिशा, एज वी गो हेड म्हाका एक सांग, डनिका सॉरी, यू जस्ट टेल मी की हाव सी एवरीबडी हॅज एक्सपेक्टेशन, इवन एज अ स्टुडंट दे हॅव एक्सपेक्टेशन, बट एट द सेम टाइम वेन वी से की ना आय हॅव लिमिटेशन, सो अगेन अ सेकंड क्वेश्चन कम. You have to motivate them, you have to encourage them. So how you'll, in briefly you tell me how you would like to motivate, because there is some limit, but still you can motivate. It's not, it is impossible. So you cannot just leave everybody, no, this is within your permit, so you study, and then perhaps a lot of people will opt not to study hard. Very true. So here again a very tricky situation. Very true. So you tell me how you will go ahead. In motivating the students Yes. to do their best. Whatever, Personally, I feel that every student has capacity to achieve whatever they want to achieve. Correct. So I encourage our students and other students that I interact with to talk to themselves, motivate themselves, pray regularly on a regular basis. If they're having a difficulty, to talk to their parents or talk to their teachers. Don't keep it inside, and have some motivational quotes on papers that they can keep in their room, daily diary, a log that on so and so time I was feeling depressed, but then I did this that made me feel better. Or you can keep a log that this thing somebody suggested to me to try this, I will try this for the next time. So by motivating yourself, encouraging yourself, talking about whatever you're going through, it pushes yourself to achieve more than what you think you can achieve. डॉक्टर, आम्ही जेन्ना हो विषय म्हणजे आयच्या भागा खातीर घेतलो तेन्ना एक अतिशय म्हत्वाचे आमचो एक रोल आमी थारायलो की प्रिव्हेंटीव एस्पेक्ट, की हो आमी कशा पद्दतीन आमी हाचेर कंट्रोल करता. जशें डॉक्टरान सांगलें की एक थॉट प्रोसेस, किंवा म्हाका सांगा की एज अ डॉक्टर तुमचे कडेन बाबा खंयच्या सिच्युएशनान लोकांनी येवचें, किंवा मे बी टीचर म्हणा, स्टुडंट म्हणा, किंवा पेरंट्स, वीच इज अ टायम यू फील दॅट वी शूड अप्रोच यू? सी एनी टायम इज अ गुड टायम. कित्याक म्हणटा तुका सांगता तुका, I cannot say for sure that I will never get thoughts of suicide. Correct. Suicidal thoughts is a fight between what we call as the death instinct. Thanatos म्हणतात आमी ताका. It's always present in everybody. The wish to live and a wish to die is always present, and it's like a balancing act. You feel happy, you feel like living, you feel down, you feel like going. Correct. This can happen to anybody. Correct. आमकां आतां सुइसायड केल्ले हाजेर आमी उलयतात न्ही, पूण एका मनशाच्या सुइसायडा फाटल्यान 10 मनशांनी अटेम्प्ट केल्ले आसता. Correct. Absolutely. So if you have 1 lakh suicides occurring in India, there are 10 lakh attempts that have been occurred. Correct. Those people have been saved from their attempts with often a realization की तांकां दिसता की बाबा कितें तरी जाता, कितें तरी आपणें करचें. सगळेच सुइसायड जीव घेणारे नासता. तातले 2 भाग आसता. एक कंटाळून जीव घेणारे सुइसायड, आनी दुसरे सिट्युएशन मॅन्युपुलेट करपाक केल्ले सुइसायडल अटेम्प्ट्स. हाजेर लक्ष दिवचें पडटा. दोतोरान म्हणलें अशें, जेन्ना एक गोश्ट मागता भुरगें त्या वक्तार ताका अर्थ मेळत गेली जेन्ना ताका दिना तेन्ना म्हणटा तूं करतना आज हांवें करतलें. करतना ते कोण गुळयो ताका खबर आसता त्या गुळयांचेर कांय जावपाचें ना म्हणून ती मुठभर गुळयो खावन सिट्युएशन मॅन्युपुलेट करपाची गरज आसता. वीच मिन्स त्या मनशान एक पर्सनॅलिटीची अशी एक विकृती सुरू जाता, ती कावन्सिलिंगाच्या थ्रूच ताची पर्सनॅलिटी मातशी मॅच्युअर करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आज नाजाल्यार आज अटेम्प्ट केला, फाल्यां आनी एक अटेम्प्ट करतलो, परवां सक्सेसफूल जातलें. ताका मरपाचें ना, पूण ताका ह्या सिट्युएशनाचेर कशी मात मेळयतले आनी आपली वाट कशी सोदून काडटले
हे एक प्रकारचे Manipulative. हा सो दिस मॅनिप्युलेशन हॅज टू बी ऑल्सो टेकन इन टू कन्सिडरेशन. बरोबर. थोडे मॅनिप्युलेशन सिच्युएशन्स कन्सिडर करत असताना सुइसायडल अटेम्प्ट्स खूप करतात, पण तो क्लासिक सुइसायड जाका आमी म्हणटा त्या मनशाक इतली क्षमता उरना की आपले जावन बाबा कोणा कडेन तरी उलोवचें. करेक्ट. आनी एक गोश्ट लक्षांत दवरा की सुइसायड करप ही हाजेर उलोवप आनी सुइसायड एक्चुली करप हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसता. करेक्ट. पण सुइसायडाक जे ताज्या फॅमिलीन मरे ताज्या फॅमिलीन जीव दिल्लो, that family gets ostracized. Correct. Not only that, on a completed suicide एक मनशान केलो की there are about 5 to 10 people around in that family that get completely devastated. करेक्ट. पयलीं म्हणजे मिडिया येतली, कित्याक जालो कसो जालो, मागीर पुलीस येतले, कितें जालें कशें जालें कित्याक जालें, तांचें दुख्ख ते करचे वेळार तांकां इरिटेट करपा अशें म्हणू शकता आमी. there is an intrusion into privacy. करेक्ट. Absolutely. And because of this many people do not come to a psychiatrist. कित्याक आनी पयलींच बरोबर बायल नाचरी तातूंत बांदल्यो घागरी म्हणजे सायकियाट्रिस्टा कडेन व्हरपाक दानेकान सांगलें दोतोरान सांगलें सायकियाट्रिस्ट कडेन व्हरूंक जाय किंवा कितें करूंक जाय, तो स्टेप तांकां प्रश्न पडटा. पूण आमचे कडेन जर सायकियाट्रिस्ट येवपाक नाका, दानेका कडेन तरी वचा, कावन्सिलींग तरी करून घे. तर एक सांगात म्हाका आतां कशें आसा जाणा, एक पद्दत आशिल्ली म्हणजे कशें आसा आमचे आतां ड्रग्स आसात न्ही, की कांय ड्रग आमी एडवर्टायज करूं येतात, कांय ड्रग एडवर्टायज करूं येनात, त्यो दोतोराच्या सल्ल्यानच घेवपाक जाय. पूण आज कशें आसा जाणा, आज लोकांचे मदीं कशें जाला की एज्युकेटेड लोक फाल्यां लक्षांत दवरतले, ज्याच्या मनाक जागृती आसा, आपल्याक एक थॉट आयलो दोतोरा कडेन वचपाक जाय तो वतलो. पूण एक अनएज्युकेटेड जाका कांय खबर ना, ताज्या मनात जर हो विचार आयलो, जर ताजे खातीर अशें करूं येता की एक खंयची टॅबलेट, आतां फ्लोक्सिटीन म्हणटा ती खुबशी म्हाका दिसता सगळ्या परस चड वापरतात ती, दोतोर बरोबर. हां, तर ही टॅबलेट एक फाल्यां जशी आमी अवेलेबल जाली, हय तकली उसळटा जाल्यार आमी ही वापरतात. न्हिदेची गुळी तर न्हय, न्हिदेची गुळी न्हय, न्हिदेची गुळयो प्रिस्क्रिप्शन दिनासतना मेळ्ळा, पूण ते शेड्यूल एल किंवा शेड्यूल एच ड्रग्स. तर फाल्यां समज जर एक अशें एड्स आयले की बाबा तुज्या मनाक जर असो विचार आयलो, नेगेटीव थॉट आयलो सुइसायडाचो, जाल्यार ही पयली गुळी घे. एक ड्रग कंट्रोलरान एक बदल हो असो केलो, कित्याक आज परिस्थितीच अशी आसा. बरोबर. आमी जनरल प्रॅक्टिशनर पळयता किंवा दोतोर सगळे पळयतात की किंवा वाचतात की तांकां खंय तरी एक असो एसेस दोतोरा कडेन वचप, ताजे परस पेपरांतल्यान कितें वाचतात ते खंय कितें समज फाल्यां म्हणजे लोकांक एक अवेअरनेस जावचो की आज अश्यो वेगवेगळ्यो मॉडेलिटी, जशें डॉक्टर राजेशान सांगलें की सायकियाट्रिस्ट कडेन येवं शकता, तुमकां तरी जर मनान अशें दिसता जाल्यार कावन्सिलिंगा खातीर वचा, किंवा जशें तुमी म्हणलें एक अध्यात्मीक थोडीशी ब्रेस वाडोवपाक किंवा आपलें अध्यात्मीक सामर्थ्य वाडोवपा खातीर प्रयत्न करात. म्हाका दिसता हातूंतलो योग्य मार्ग आपल्याक सोयीस्कर दिसता त्या प्रमाणे प्रत्येकान चूज करचो. कारण तुमी सांगलात इट इज लायक अ टेलर मेड, यू कॅनॉट कॅटेगरी ना आपलेच कडेन यो हाजेच कडेन चल अशें म्हणूं शकना. तुमकां जे सोयीस्कर दिसता त्या मनशा कडेन तुमी वचात, बट प्लीज फॉर गॉड सेक टेक हेल्प आणि कम आउट ऑफ द क्रायसिस. आनी ताजो एक जरा हेल्पलायन नंबर सांगता, 9422063255. अच्छा, म्हणजे हो नंबर आमी आर्ट ऑफ लिव्हिंगान हेल्पलायन सुरू केला ऑलरेडी. म्हणजे आज ही अशी सोय उपलब्ध आसा, खंयच्या वेळार क्रायसिस दिसता तेन्ना फोन करूं येता. आणि जे आमी जी चर्चा केला त्या पद्दतींतले तशे कावन्सिलर डॉक्टर तुमच्या वाठारान आसतले, तांच्या पैकी कोणाचो तुमी मार्गदर्शन घेवं येता, सल्लो घेवं येता. म्हाका दिसता ह्या एका गंभीर विशया कडेन प्रुडंट मिडियान अतिशय हाका ज्या पद्दतीन प्रोजेक्ट करपाक जाय त्या पद्दतीन प्रोजेक्ट करपाक प्रामाणीक प्रयत्न केला. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्या खातीर काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमचे अनस्पिकेबल ह्या कार्यावळी खातीर जे मनांतले प्रश्न आसता ते आमकां मुजरत बरोवन कळयात, कारण फाची फुडली कार्यावळी आमी त्या पद्दतीन तुमच्या समोर मांडूं शकतले. तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार.